भारताचे मंगळयान पृथ्वीची कक्षा सोडून मंगळाच्या वाटेक लागला। आयतारा फांतोडेर ताणें पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षणाची कक्षा सोडली। शास्त्रज्ञांक हेच गजालीचो इतले दीस हुस्को दिसतालो। यानान मोठो टप्पो पार केला। थंयच्यान मंगळा मेरेन वचपाक ताका आतां आनीक 10 म्हयने तरी लागतले। 5 नोव्हेंबराक पृथ्वीवेल्यान सुटिल्लें हें यान सप्टेंबर 2014 मंगळाचेर पावतलें। भारताच्या मंगळयानान आयतारा फांतोडेर म्हत्वाचो आनी इतिहासीक टप्पो पार केलो। पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षण कक्षेंतल्यान यान भायर सुटलें। हे कक्षेंतल्यान भायर सरून मंगळा मेरेन वचपा खातीर 23 मिनटां लागून इस्रोच्या शास्त्रज्ञांनी 440 न्यूटन ताकीचें खासा इंजिन फायर केलें। वराक 648 किलोमीटर नेटान हें यान आतां वता। इस्रोच्या सायंटिस्टांक हेच गजालीचो इतले दीस हुस्को आशिल्लो। हें फायरिंग थारिल्ल्या प्रमाण जालें आनी इस्रोक सू जालें। इस्रोचे मंगळूर केंद्रांतल्यान यानाचें निरीक्षण चल्लां। मोहिमेचे वाटचालीचो नियाळ घेवंक शास्त्रज्ञांची बसका जाली। हे बसके उपरांत इस्रोचो चेअरमॅन के राधाकृष्णन मिडिया कडेन उलयलो। मंगळयानाचे बाबतींत सगळें वेवस्थीत चल्लां। हुस्क्याची कसलीच गजाल ना। मोहिमेचे वाटचालीचो नियाळ घेवंक शास्त्रज्ञांची बसका जाली। यानांत अजून मेरेन कसलोच देफेत दिसूंक ना। सगळें थारायलां तशें चल्लां। सध्या हें यान सुर्या भोंवतणचे कक्षेंतल्यान वता। मोहीम आतां मेरेन गेल्या तशी थारायल्ल्या भशेन गेल्यार यानाक मंगळा मेरेन पावंक आनीक 10 म्हयने लागतले आनी ती भारताची इतिहासीक कामगिरी थारतली। ही मोहीम यशस्वी करपी 5 मोठे देशाचे पंक्तींत भारताक सुवात मेळटली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। येता त्या जानेरांत गोंयांत लुसोफोनिया गेम्स जावपाचे आसात। तातूंत वेगवेगळ्यो सर्ती जातल्यो। फुटबॉल सर्तीची तयारी म्हूण शुक्रारा सावन म्हापश्यांत धुळेर ग्रावंडार शिबीर सुरू जालां। पुर्तुगेज कोच फ्रांसीस नेटो सोमारच्यान गोंयच्या फुटबॉल टिमीक मार्गदर्शन करतलो। सर्ती खातीर पंगडांत 70% गोंयकार आनी उरिल्ले हेर राज्यांतले खेळगडे आसतले अशें वेवस्थापक संजीव नागवेकार म्हणटा। आमचो कोच 2 डिसेंबराक येवपाचो आसा। तेन्ना मॉर्निंग इवनिंग आमी प्रॅक्टीस करतले आनी थोडे प्लेयर जे आमी आतां 20 प्लेयर काडल्या तेतून 2 जाण प्लेयर इंजर्ड आहा। सद्या 18 प्लेयर आयच्यान कॅम्पाक येयला आनी त्या भायर जे आय लिगाचे प्लेयर आहा थोड्या टिमीनी रिलीज करूना। सध्या ते आय लीग खेळटा ताका लागून तांकां बिफोर 25 डेज स्टार्ट लुझोफोनिया ते अटेंड कॅम्पाक जातले। खंयच्या ग्रावंडार प्रॅक्टीस सध्या आमी 8 दीस सुमार ह्या ग्रावंडार करतले, धुळेर ग्रावंडार म्हापसा। मागीर नॅचरल ग्रावंड अजून एसीजी जे ग्रावंड बांदता लुझोफोनियान ते अजून कंप्लीट जाल्ले ना आनी तांकां अजून जे कॉन्ट्रॅक्टरांनी पोजिशन दिवना एसीजीक तेन्ना डायरेक्टरान ऑलरेडी सांगले जातात आमकां तुमकां ग्रावंड नॅचरल ग्रावंड दिता ना। सो टोटल कितले प्लेयर आसा लुसोफोनिया? टोटल आमचे सिलेक्शन आनी 8 ते 10 दिसां भितर 20 प्लेयर आमी दवरतले। आतां प्लेयर आहा 25। त्या भायर आनीकूय प्लेयर जॉयन जावपाचे आहा ह्या दिसांनी धरून सगळे प्रॅक्टीस 8 दिसांनी भितर आमी कॅम्प आमचो कवर करतले आनी 20 प्लेयर ते 22 प्लेयर आमी कंटिन्यू दवरतले। सिलेक्शन आसतलें? सिलेक्शन आसा। हे सगळे गोंयचे प्लेयर आसतले ते इंडियेचे? सध्या सगळे आमी 25 गोंयचे प्लेयर काडून दवरलेले आहा। अकॉर्डिंग टू गव्हर्मेंट रूल तेणी 70% गोवन्स आनी 30% आवटसायड केले। तेन्ना आमी 4 तारखेच्यान आमकां थोडे प्लेयर भायले येतले तेतूंतले प्लेयर आमी 4-5 बरे जाण प्लेयर काडटले आनी फूल सिलेक्शन करतले। आंतरराष्ट्रीय किर्तीचो गोंयकार पॉप गायक रॅमो फर्नांडिसान इफ्फीचो समारोप सुवाळो गाजयलो। ताच्या पदांनी सूट बूट घालून आयिल्ले सोयऱ्यांक पसून नाचपाक धोलपाक लायले। ह्या सुवाळ्याची झलक पळय तें खबराचेर हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। Maria Pitache, oh 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 Maria Pitache. Parda da Mongelusi, istre di comprese, parda da Mongelusi, istre di comprese. Allegana è cada veloce, triste ne sai.
Alegra entrada me luce e triste no sangue. Uia! Por amor da voz me luce eu fico soldado. Por amor da voz me luce eu fico soldado. Fazer a sentinela me luce e leva a chicotada. Fazer a sentinela me luce e leva a chicotada. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.